Man with golden voice, Goa's melody king, Sangeet Sagar, the man of thousand faces, all in one. आणि हे साबार नावाचे फाकीवंत असले बार्देसांतले आल्दोना गांवचे महान कलाकार म्हणल्यार स्वर्गेस्त आल्फ्रेड रोज. तो सरोन गेल्यार कितलीच वर्सां जाली तरी आज पासून कोंकणी संगीताच्या मळार ताचे नाव गाजता. ह्या वेळार आल्फ्रेड रोजाचो एक व्हडलो फॅन आमच्या मदें आसा. उलोय फुलोय माचेर आल्फ्रेड रोजाचें गीत सादर करता तुमच्या मुखार शिरीष बाब लवंदे. फुलोय फुलोय कितली मोवाळ आमची भास कोंकणी, रायट. आणि आता शकुंतलाबाईन सांगलां आमच्या संगीता बद्दल. गोंयच्या संगीतान सगळें आसा. गोंयच्या संगीतान रागदारी आसा, भारतीय संगीत आसा, तशेंच पाश्चात्य संगीतूय आसा. आनी ताच्याकूय चड उमेदीचें म्हणल्यार आमची कांतरां. सांगपाचें म्हणल्यार ही कांतरां म्हज्या भशेनूय तुमी बी ल्हान आसतना रेडिओ म्हऱ्यान रावन मनोजोक्ती गितां आयकून व्हडले जाले आसतले. आनी ती मनोजोक्ती गितां अजुनूय ह्या आंगान भिल्ल्यांत आसात. आनी याद करपाक आमकां एक मोवाळ आनी गोड आवाज तो म्हळ्यार आल्फ्रेड रोजाचो. जेन्ना हांवें म्हजो पयलो आल्बम काडलो तेन्ना पयलेंच गीत तातूंत हांवें घालें तें आल्फ्रेड रोजा खातीर. आल्फ्रेड रोजाक आर्गां दिल्या त्या पदांतल्यान आनी तें पद हांव तुमच्या मुखार सादर करतां. म्युजीक घेनासतना म्हणटा कित्याक ती उतरां जीं आसा तुमच्या काळजान पावनी. उगडास येता तुजो तुझ्या सोर्गीच्या कांतराचो सोबीत मोवाळ उतरांचो तुझ्या भांगराच्या ताळ्याचो सोबीत मोवाळ उतरांचो तुझ्या भांगराच्या ताळ्याचो. तुवें एक केली कोंकणी गोंयची आनी कारवार मंगळुराची. फामाद केली तुवें मांदोवी तशेंच बावली ती मेणाची. तुवें एक केली कोंकणी गोंयची आनी कारवार मंगळुराची. फामाद केली तुवें मांदोवी आनी बावली ती मेणाची. उगडास येता तुजो तुझ्या फामाद त्या कांतराचो सोबीत मोवाळ उतरांचो तुझ्या भांगराच्या ताळ्याचो सोबीत मोवाळ उतरांचो तुझ्या भांगराच्या ताळ्याचो. दरेक आयतारा रेडिओर वाजतालीं गितां मनजोगती ती. भुरगेपण म्हजें जाणटें जातालें आयकून कांतरां तुजीं. दरेक आयतारा रेडिओर वाजतालीं गितां मनजोगती ती. भुरगेपण म्हजें जाणटें जातालें आयकून कांतरां तुजीं. उगडास येता तुजो तुझ्या मनजोगती कांतराचो सोबीत मोवाळ उतरांचो तुझ्या भांगराच्या ताळ्याचो सोबीत मोवाळ उतरांचो तुझ्या भांगराच्या ताळ्याचो. समेज गोंयकार आनी कारवार मंगळूरकार ओंपता आर्गां तुका. आल्फ्रेड रोज हांगा सदांच जल्माचो पत्तो वचोंक नाका. समेज गोंयकार आनी कारवार मंगळूरकार ओंपता आर्गां तुका. आल्फ्रेड रोज हांगा सदांच जल्माचो पत्तो वचोंक नाका. उगडास येता तुजो तुझ्या स्टायलीचा कांतराचो सोबीत मोवाळ उतरांचो तुझ्या भांगराच्या ताळ्याचो सोबीत मोवाळ उतरांचो
तुझ्या भांगराच्या ताळ्याचो. शिरीष बाबान वेगळे तरेन आल्फ्रेड बाबाक आर्गां ओंपल्या. तुमच्या ताळ्यांक चड आनी चड देव बरें करूं. शिरीष बाब, देव बरें करूं. उलय फुलय एन्कोर अकॅडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट घडोवन हाडटा आनी घडोवन हाडला. उलय फुलय, Goa's first spoken word festival 2024, celebrating World Goa Day. या मार्टिनेस पॅलेस पणजे हांगासर ही कार्यावळ चलता. आता कार्यावळ फुडें वता आसतना गंभीर परिस्थितीत लेगीत विनोद हाताळपाची कळाशी भोव थोड्यांक जमता. ताका आमी म्हणटात हासत हासत बडी मारप. ह्या खिणाक आपल्या कलेंतल्यान गंभीर प्रश्न घेवन फुडें सरता आमचे मल्टी टॅलेंटेड प्रशांतीबाई तळपणकर. नमस्कार. हांव नकळो कितले जाणांक भुरगेपण याद आसा, पण भुरगेपणान आमी जेन्ना मस्ती करतालीं तेन्ना आमकां सगळे सांगताले की मस्ती करनाका, पोतेकार येतलो म्हणून. आतां कांय भुरग्यांक, कांय ल्हान भुरगीं आसा तांकां खबर नासतलें. पोतेकार म्हणजे अशें म्हणटाले की एक कोण तरी मनीस येतलो, साक घेतलो, साकान आमकां भरतलो आनी पोटली करून व्हरतलो आनी आमी सगळीं ओगी जातालीं. आतां मातशें बदल्ला. आमी भुरग्यांची म्हणजे मस्ती केल्यार तांकां तापोवंक शकना, पूण आमी आमच्या बायलांक तापयता. आमी म्हणटात तूं सारकें जेवना, खायना, तुजी काळजी घेना आनी व्यायाम करना जाल्यार तुका सी जातलो. तुमी म्हणटले सी म्हणजे कितें? ह्या सीक वेगळी वेगळी नांवां आसा आनी 2017 हो सी आमगेर येयलो, म्हाका जालो. सी म्हणजे कॅन्सर. पूण ह्या कॅन्सराचें नांव घेवपाक सगळे भिता. आतां तुमी मनान म्हणटले आवयस म्हणून. भिवू नाका, हांव भूत न्ही, हांव प्रशांती. सारकें आसा. जाय जाल्यार मागीर हांव सकयल येतकच तुमकां चिमटो काडटा म्हणटकच कळटलें की हांव मनीस म्हणून. तर जेन्ना म्हाका कॅन्सर जालो तेन्ना वेगळ्या वेगळ्या लोकां कडल्यान वेगळ्यो वेगळ्यो प्रतिक्रिया आयल्यो आनी त्यो प्रतिक्रिया पळोवन हांव पयलीं बेजार जालें आनी कितें जालें. मागीर म्हाका लक्षांत आयलें आनी तुमकांय सांगता, म्हणजे काकूट बी करूं नाका, कारण ह्या वेळार म्हाका एक गजाल कळ्ळी, ती म्हणजे खंयच्याय संकटांतल्यान भायर सरूंक जाय जाल्यार हांसप. आनी जेन्ना कॅन्सर जालो हें आमच्या गोंयान खबर आसा न्ही, झाडां गो अशें तें जालां पळय, सगल्यांक कळ्ळें. जालें ना, फोन म्हाका, आगो बाय पाप कित म्हण जालें गो तुका, कशें म्हण जालें गो तुका, म्हाका सामकी रडपा येता गो. हांव आयकता आपलें, खरें गो ल्हान ल्हान चेडूं आसा गो तुका, आनी तुका गो काय बरें न्ही गो. म्हाका कितें करचें कळना. हांव तिका विचारलें कित्याक गे, कित्याक काकूट म्हणटा. ना गो तुका तें जालें खंय न्ही. म्हाका कितें जालां. आय ऑल्सो साडे प्रिटेंड करप म्हटलें. आगो तें जालें खंय न्ही गो, खंय जालें गो पुता, सकयल जाला काय वयर जाला. हांव कितें, कॅन्सर गे. म्हाका कॅन्सर जाला थानाचो. थान थान म्हणजे कॅन्सर, ब्रेस्ट कॅन्सर. अशें जावं गो. आतां कितली वय गो तुजें. म्हटलें हें वय गो मरपाचें. हांव मरतलें म्हणून तुका कोणी सांगलां. कॅन्सर जाल्यार सगळीं मरता गो. ना हांव मरचें ना. मागीर हांवें फोन दवरलो, बेजार जालें आनी फोन दवरलें. मागीर आनी एकटी शेजान सामकी अशी नेटान, आगे मुजे दुये तुका न्हू गे ये, कितें बगनार गे तुजे. साय बाबू गोस, जिजू सायबीण माय
मुगे तू एक पुता सामकी बरें कर. हांव देवाक मागता आगे कितें जालां तुजें? ना तू कॅन्सर जालो म्हूण आयकलां. हय हांव बरें जातलें गे. हे तशें आसना. तूं जाणा आमी रावता पळय थिंग वयर एकटी बायल रावताली. येदो व्हडलो फातोर कसो तकलेन जालो. खूब केली दोतोर. टाटान गेलें, हांगा गेलें, थंय गेलें. आनी मागीर कितें केलें जाणा? ती गारयली, बालंकिनी गेली. पूण कांयच जालना. 3 वर्सांनी मेली. तूं कितें सांगता तूं बरें जातलें म्हूण? आनी म्हजी धूव फाटल्यान बसला. मम्मा मम्मा. मम्मा काय ना, म्हजी फर्स्ट स्टेज आसा, वखदां आसा, बरें जातलें, डोंट वरी अशें. ओके. मागीर किमो दिवपाचो वेळ जालो. हांव बेजार सारकें. कितें रे लोक कशें म्हणजे घोवा कडेन सांगता कितें रे हे लोक कित्याक कितें येवन उलयतात, कशें हें करता, कशें म्हणून आमी हें करप. तूं जाली तांच्या कित्याक पडला? उठला तूं. आमी कितें दोतोर आसा न्ही, आमी वता न्ही. ओके ओके ओके. तूं ताप नाका. हांव बरें ना न्ही रे. ताप नाका. बरें. ओके ओके ओके. सॉरी सॉरी सॉरी. ताप ना. टेन्शन जाता गो. ओके जालें. दुसरे दिसा किमो. आतां खरें म्हटल्यार किमो म्हणजे कितें तें आमकां खबर नासली. आनी आमी तें ऑनलायनूय पळोवंक ना, कारण ऑनलायन जर पळयत तुका तें सोमतें वयर पावयता. सो तें ऑनलायन बी कांय पळोवंक ना. म्हणटकच किमो कितें अशें म्हणून टेन्शन. तितल्यान एक फ्रेंड येवन बसलो. बसता थंय आसा आनी हांव ताज्या मुखार बसला. संदेश असो म्हज्या म्हऱ्यान धाकटें स्टूल घेवन बसला. प्रशांती पळय हांव तुका सांगता, कॅन्सराक भिवपाचें ना. हा रे हा भिना. पळय म्हज्या 2 भयणींक जाल्लें आनी दोनूय भयणीच्या वेळार मुगो हांव हॉस्पिटलांत तांच्या बरोबर आसलो. एकटें 5 वर्सां जगलें. संदेश कुशीक बसलो. असो हो जालो. दुसरें 10 वर्सां जगलें. तो सामको असो. आनी म्हाका एक वाटेन हांसपाक येता, कित्याक हाज्या पयलीं हांवें खूब कॅन्सर पेशंट पळयल्या. हांव स्वता कॅन्सर पेशंटांक घेवन गेला. सो म्हाका खबर आसली. सो हांव म्हाका चिमटो काडटा कित्याक रे म्हणून. तो सामको आतां हें मरता दिसता म्हणून हांवें सांगपाक लागलो किमो म्हणजे कितें जाणा मुगो? किमो दिलो काय मनीस घुंवता आनी थंड जाता. मातशें भिलें हारे सायबा. किमो गुंय जाता न्ही. मागीर म्हणपाक लागलो आनी मागीर वकाऱ्याचेर वकारे, वकाऱ्याचेर वकारे, वकाऱ्याचेर वकारे. म्हटल्यार अरे सायबा. मागीर मी भिली. तो गेलो. हांवें संदेश, हांव, रुचा आनी आमगेर लक्ष आसलें हावज हेल्प. ती बसली. हांव तांकां सांगलें प्लॅन केलो पळय आतां हांव ओंकतलें न्ही. सो आमी आतां मार्केटान या, टायम आसा. फाल्यां कितें जातलें खबर ना. मार्केटान गेली, एक बकेट घेतली धाकटी. मिरामार गेली, माती हाडली, ती घातली आनी सगळ्यांक सांगलें पोटलेनी माती हाडली. आनी सगळ्यांक सांगलें हांव ओंकलें न्ही, हांव हातून ओंकतलें आनी हांव सारकें जातक हांव भायर उडयतलें, तुमी हात लावप ना म्हणून. म्हाका म्हाज्या खातीर तुमकां त्रास नाका. जालें. ओके म्हणपाक लागलें. आमी गेली हॉस्पिटलान मणिपालान गेली. बसली. ते सिस्टर आयली शोभा म्हणून. हांव म्हटलें सिस्टर वेन आय विल स्टार्ट फिलींग गिडी? गिडी बिडी कांय जायना, गुळे ना. हे म्हणपाक लागली. हांवें म्हटलें मागीर तें किमो म्हणजे कितें तर? तुवें सलायन पळयला काय म्हणपाक लागलें. म्हटलें हय. ते सलायनान घालता तशें एक तांबड्या रंगाचें आनी एक धव्या रंगाचें घालतले, अशें घालतले आनी तुका इंजेक्शन करतले. ओ अशें. आनी सपोज म्हाका हें जालें जाल्यार तें आमी काडटले, तूं मागीर वच. हांव म्हणलें हय इतलें सिंपल. भूक लागली जाल्यार टिफीन घेवन यो आनी खा. हांव म्हणलें ओके. तरी खरें दिसना. हांव म्हणलें सिस्टर आनी एक सांग, हांव ओंकपाक केन्ना लागतलें? आले ओंकपाक वॉट रबीश. आतां कोणाक ओंकपाक बी जायना. ते ओंकताले ते 12-15 वर्सां पयलीं. आतां आमी पयलींच वखद दिता. म्हटलें ओके. तरी म्हजो विश्वास ना. किमो सुरू जालो आनी संदेश बाबडो सामको असो असो ओगी बसला. हांव पळयता आतां गुळ येता, मागीर गुळ येता ना,
गुवळ बिवळ कांयच ना. म्हणटकच हांव म्हटलें संदेश लॅपटॉप काड, हांव तुका एक स्टोरी डिक्टेट करता. आनी मागीर ताणें स्टोरी डिक्टेट केली आनी मागीर सगळे जे किमो आसा त्या किमोच्या वेळार हांवें तर मज्जा केल्या. एक केन्ना संदेश आसतालो, केन्ना बनी म्हजे फ्रेंड आसताले, येवन सगळे बुरशे बुरशे जोक्स सांगताले, हांसत रावतालीं आमी, निश्ठा आसताले आनी अशा भुरगीं आसतालीं. अशा पद्दतीन ते दीस गेले. पूण मदीं डॉक्टरान कितें सांगलें, 2 दीस तुवें घरा रावपाचें, किमो खातीर इम्यून सिस्टम डावन आसता, मागीर तूं कितेंय कर. घरांनी म्हाका कोण काम करूंक दिना आनी हांव नंबर 1 हिडगू, म्हाका भायर हेडपाक आवडटा. म्हणल्यार मार्केटान तरी या न्ही म्हणून. मागीर चल मार्केटान गेली तेन्ना हळू म्हजे केस बी गळपाक लागतका हांवें कितें केल्लें, तासून घेतिल्लें आनी केसांक बांदलें. सो एकटी म्हाका बायल भाजीवाली विचारपाक लागली, बाय काय जालां गो, कित्याक बांदलय केसांक. तिका सांगतना दुसरी म्हणपाक लागली, म्हाकाय तूं आयज बरेंशें दिसना, काय अशें जालां, कितें जालें गो. मागीर कांय ना गे, कॅन्सर जाला. कॅन्सर भिवपाक गरज ना म्हणपाक लागली. एकटी बायल थंय बशिल्ली केळीं विकताली, ती हा पळय, ती गेले म्हणपाक लागलें हें टॅच केला, मातशें 1 वर्स बरी नासली, काय बरी हा. दुसरी म्हणपाक लागली, तीच कित्याक, ती हा पळय, तिगे 2य काडल्या, कांय जायना, तूं भिनाका. हें म्हणपाक लागलें बेश्टेले, कॅन्सर 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 करता. आनी म्हाका इतलें बरें दिसलें की शिकिल्ले सवरिल्ले जे लोक आसा ते तुका इतले भिवयता. आनी ह्यो ज्यो बायलो आसा, हांव सदांच संदेशाक सांगता, हे जे मार्केट आसा ते म्हजे कुळार. आनी गेले काय ती सदांच म्हणटा, बाय कशें आसा तूं, आमी तुका सांगूंक ना. आनी म्हाका एक खरेंच दिसता की आमचे जे सामान्य लोक आसा ते खरे गोंयकार, ते खरे कोंकणी फुलयता आनी ते आमकांय फुलयता. देव बरें करूं. धाडशी प्रशांती तळवणकर. आपली कला सादर करून ह्या कार्यावळीची रूच वाडोवंक तयार आसा गोड आवाजाची कोंकणी साहित्य मळावयली साळोरी नामनेची कवयित्री ग्वादालूप बाय डायस. बाय ग्वादालूप, उलोय फुलोय माची तुझ्या खातीर तयार आसा. इश्टानो, हांव फक्त यादी पुंजायता आनी लोक म्हाका कवी म्हणटात. चलात तर यादीची पाकां लावन तुमकांय आयज म्हज्या भुरगेपणायल्या गोंयांत भोंवडावन हाडटा. भुरगेपणार शेता बांदार इश्टा वांगडा सारले खीण. जांबळी मुळांत जांबळां खायत रंग्याळी केल्ली जीण. वय वाडलें सगळें सांडलें बांद सांडली शेतां, सांडले बैल सांडली जोतां, सांडले सगळे इश्ट तरी काळजार अजून जांबळी कथा. दिकाळ कांडा तांबडीच भिंडा, खातना जिबेक वेगळीच मजा. दिकाळ कांडा तांबडीच भिंडा, खातना जिबेक वेगळीच मजा. दोंगरावेले काणगीण हो एक रानवटी रूप जाची पुर्वज पावसा खातीर पुजा करताले. दोंगरावेले काणगिणी पावस घालगे सायबिणी इश्टा वांगडा केल्ली पुजा. आयलो पावस भल्ली तळी, उदक जाले जळीमळी. भिंडा खावन तांबडेच चालले इश्टांचे चेहरे सोदता. सांडले बांद सांडली शेतां, सांडले बैल सांडली जोतां, सांडले सगळे इश्ट तरी काळजार अजून जांबळी कथा. दोंगर माडयत वाटो घडयत इश्टागतीक आयिल्ले फाटे. केळी पानार सुखा वांगडा दुख्खाचे केल्ले वाटे. आता दोंगर जाल्यात बोडके आनी काळजाचे 1000 कुडके. इश्टा वांगडा माडयल्ले वाटेर हांव घुस्पतां.
सांडले बांद, सांडली शेतां, सांडले बैल, सांडली जोतां, सांडले सगळे इश्ट तरी काळजार अजून जांभळी खतां. शीतळ वारो खळखळपी झरो, शीतळ वारो खळखळपी झरो, कोशेक आमचे नासलो अंत. हसत हसत वोंवळा पोडाक गुंतली आमी आमची खंत. आतां वाऱ्यांत प्रदूषण, झऱ्यांत देवल्या मिना खण. आतां वाऱ्यांत प्रदूषण, झऱ्यांत देवल्या मिना खण. इश्टा वांगडा भुरग्या पडायलें गोंय पळोवंक एकदां जावं आशेतां. सांडले बांद, सांडली शेतां, सांडले बैल, सांडली जोतां, सांडले सगळे इश्ट तरी काळजार अजून जांभळी खतां, काळजार अजून जांभळी खतां. इश्टानो, हालींच आमी 78वो स्वतंत्र दीस मनयला. खऱ्यांनीच अभिमानाची गजाल. पूण म्हाका तरी अजुनूय हांव भिरांतीचे गुलाम आशिल्ले वरी दिसता. कित्याक जाणा, अस्तुरींनी हांव म्हजो धर स्वास एक भिरांतीचो खीण. हुस्क्यान भरून हांव सारता म्हजी जीण. कुसव्यांत जल्म घेतांच म्हाका मारून उडयल्यार, लग्नाच्या माटवांत म्हाका बळी चडयल्यार, अस्तुरींनी हांव जुगाराच्या डावाक लावून काळजाक घातल्यार घावो. पवित्रताय तपासूंक केली जाल्यार अग्निपरीक्षा फावो. घरांत म्हाका बायल कशी सोबे खातीर सजयल्यार, कोट्यार व्हरून वेश्या करून आपली हवस भिजयल्यार. अरे, कोट्यार व्हरून वेश्या करून आपली हवस भिजयल्यार म्हजें शरीर पळोवन दादल्यांक लागली जाल्यार भूक. काळकांत हाताक मेळ्यार घडत निर्भयाची चूक. निमाणी अस्तुरींनी हांव देव बरें करूं. तुमच्या ताळयांक चड आनी चड देव बरें करूं. आमचें गोंय आनी कोंकणी आमी कशेंच हाडचे नात. वादालो बाय, देव बरें करूं. अपूरबायेचो सर्गेस्त दोतोर मनोहरराय सरदेसाय हांची जल्म शताब्दी आमी मनयतात. तो एक कवी, लेखक आनी फ्रेंच भाशेंतलो अणकारपी आसले. ताणें कोंकणी कवितेक एक नवी दिशा दिल्ली आसा. भुरग्यां खातीर ताणें खास अशें साहित्य रचून दवरलां. ह्या वेळार वास्तुशिल्पकार सुनील सरदेसाय सादर करता मनोहर बाबांची प्रसिद्ध कविता बेब्याचे काजार. उलय फुलय, सगळे म्हणत उलय. हांव आंकोराचो देव बरें करूं मागता. ही कविता मनोहर बाबान 1963 बरयल्ली. तेन्ना तो काजार जाल्लो. ते 5 जाण भाव. हांगाय बेबेय 5 जाण. आनी ही कविता अशी आसा की जिविताचें चक्र आनी ऑप्टिमिजम हाजेर सारकी अजून पर्यंत जिवी तटतटीत आसा. आनी म्हाका दिसता तो म्हणूंक सोदता की मॅरेज इज बट अ नेसेसरी इवल. पाळयेच्या साळका तळ्यांत 5 बेबे रावताले. बुटबुटीत तांचे दोळे आनी आंगान वाटकळे. 5 जाण भाव बरे तरेन चलताले. सांजे वेळा माडा तळा कांतरां सोबीत म्हणटाले. डराव आमी 5 गा भाव मांडवीच्या 5व्या देगेर माये मोगान राव. इतले बरे देखणे बेबे अजून कोणें देखले ना. तांचे वरी उडक्यो मारूंक अजून कोणाक जमले ना. जेन्ना बेबे उडक्यो मारीत एका वळीत चलताले. आमच्या नव्या सरकाराचे मंत्री कशे दिसताले. जशे बेबे
तरणे जाले. आयले बापूय सरगतीक, आतां तुमी जावचे काजार, दिसता अशें आमचे मतीक. पांचूय बेबे शिटूक शाणे हसत हसत म्हणटाले, काजार बिजार आमकां नाका, आमी अशेंच रावतले. बायल्यो पोरां आसल्यो जाल्यार उडक्यो मारूंक मेळच्यो नात. घरा खातीर खर्च करून दुडू बाकी उरचो ना. मातसो उशीर येवंक जाल्यार बायल्यो दुकां घालतल्यो. इल्लो सोरो घेतलो जाल्यार आमच्यो बोडां फोडटल्यो. थंय आसलो एकलो बेबो, शाणो तसोच जाणटेलो. आमच्या बेब्यांक कशें धरप पुराय समजलो. आसल्यो ताका चलयो 5, गोरयो धव्यो तन्नुल्यो. साळका तळ्या लागीं ताणें तांकां फिरूंक धाडलेल्यो. मोडत मोडत उडक्यो मारीत भोवूंक गेल्यो बेपकुल्यो. गोड मोवाळ तळ्यान पांचूय डराव डराव करताल्यो. धवे फुल्ल तांचे गळे आनी दोळे वाटकुळे. तांकां पळोवन पांचूय बेबे काळजा भितर हुलफले. पांचूय बेबे लागले चिंतून कितल्यो सोबीत बेपकुल्यो हांकां घरा हाडल्यो जाल्यार घराक सोबून दिसतल्यो. पुणून कशे बेपकुल्यांक आपलो विचार सांगतले. तांचे फाटी फाटी गेल्यार लोक काय कितें म्हणटले. पांचूय बेबे चिंतून चिंतून सगळे रात न्हिदले ना. आतां मनांत गमले बेब्यांक काजरा बगर जावचें ना. त्याच वेळार दुसऱ्या दिसा आयल्यो फिरूंक बेपकुल्यो. पांचूय बेब्यांक देखूंक ताणें आपल्यो मानो परतिल्यो. 10 दुणे कितले दोळे, 20 दोळे, 20 दोळे, 20 दोळे आपले गुपीत उक्ते करून सांगताले. दोळ्याक दोळे मेळ आनी मूग मोगाक वळखलो. त्याच वेळा बेब्यांनी केलो विचार काजार जावचेलो. जाणटे बेबे मुखार गेले. पांचूय बेबे आमगेले जावचे काजार चिंतलां आमी, फुडले तुमी करचेले. कालूच आमी तळया देगेर चोयल्यो 5 बेपकुल्यो. आमकां सांगून आयल्यो जाल्यार आमच्या मनाक मानतल्यो. जाणटो बेबो तापलो आनी उडक्यो मारीक अड्डलो. चलया फाटी लागपाचो गा कसलो वावर तुमगेलो. भांगरा परी चलयो म्हज्यो अश्यो वाटेर पडल्यो नात. तुमचे वरी चल्या लागीं केन्नाच काजार जावच्यो नात. आपलो मानव सकला घालून पांचूय बेबे म्हणटाले, आमी काजार जावचे जाल्यार तांचे लागीं जावचेले. साळका तळ्यांत घर आमचे, आमी 5 गा भाव. जाणटेले गा वेताम आमी, तुजे बरें जावं. जाणटो बेबो हांसलो आनी लागलो म्हणून पिशे पिशे काजार नाका म्हणटाले गा. आतां अशें जालें कशें. चलयो म्हज्यो मानल्यो जाल्यार म्हाकाय तुमी मानले जावंय. काजार केन्ना करपाचें ती थारायतली तांची आवय. गुणान तश्यो रुपान बऱ्यो पांचूय म्हज्यो बेपकुल्यो. तुमच्या घरांत माये मोगान हांसत खेळत रावतल्यो. पुनवे राती धाल्ले काजार आनी काजार उजगांवां. घेवन पनेळ गेले बेबे घरा घरान गांवां गांवां. पनेळांत बसले बेबे पांचूय जाणांक 5 ओले डराव डराव करीत. पांचूय बेबे सांगताले, पुनवे राती आमचे काजार येवचे तुमी पडटले. आदी थोडे कातार करून मागीर दासार करचेले. काजराचे नांव आयकून खुशाल भरीत सगळे बेबे कातार आनी दासार करून एका पांयार रावले उबे. केळी पानां कापून तांणी 5वी केली कालसांवां. दशणीचे ग्रावात घालून गेले बेबे उजगांव. आबोल्याच्यो फातयो मारून सजल्यो बऱ्यो बेपकुल्यो. साळकाच्यो साडयो न्हेसून सल्ल्यो भायर मांडकुल्यो. मडगांवच्यान हाडले मुजग, म्हापशां साकून गर्नेलां. उजगांवच्या पुला खाला जमले बेबे बेपकुलां. उजगांवच्या पुला खाला गांवचे आयले बेबे. दोलये बेबे, पोटये बेबे, धाकले बेबे, व्हडले बेबे, जाणटे बेबे, नेणटे बेबे, गोरे बेबे, काळे बेबे, तांबडे बेबे, 5वे बेबे, चोचरे बेबे, बोचरे बेबे, घारशे बेबे, तिरशे बेबे, गिड्डे बेबे, खड्डे बेबे, कुड्डे बेबे, बेड्डे बेबे, चेपटे बेबे, बिबटे बेबे, हासरे बेबे, रोडये बेबे. उजगांवच्या पुला खाला बेबेच बेबे, बेबेच बेबे. नवऱ्याचे हात धरून लागल्यो म्हणून बेपकुल्यो. तुमचो सांगात आमकां आतां तुमच्या लागीं नांदतल्यो. घुडूम 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 डराव 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 गेलो भरून सगलो गांव. सगल्यो मायो लागल्यो नाचूंक. लागले गांवूंक सगळे वाव. डराव डराव करीत बेबे बेबका लागीं नाचताले.
जांकां नाचूंक आयले ना ते वाकडे आंगण म्हणटाले. सगळे रात थल्ले काजार गावन बेबे खरशेले. सकाळ फुडें वड्यात बसून आपल्या घरा परतले. पांचूय बेबे बसले वड्यान, वांगडा पांचूय बेबकुल्यो लोजून मानू सकले घालून बेब्या लागीं बसलेल्यो. पांचूय बेबे बसले ताणून, पांचूय बेब्यांक पांचोले. बेबकुल्यांक तोखेत तोखेत साळका तळ्यान परतले. बेब्याचे जावन काजार आयज जाली वर्सां 5. दर बेबकेक पोरां जाली 5 बेबे बेबक्यो 5. पांचूय बेबे गोरे दबे बरे तरेन चलताले. सांजे वेळा माडातरा कांत्र सोबीत म्हणटाले. डराव 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 आमी 5 गभाव मांडवीच्या 5व्या देगेर माये मोगान राव. बेबे जशे तण्णे जाले आयले बापूय सुरगती. आतां तुमी जावचे काजार दिसता अशें आमचे मतीक. पांचूय बेबे शेटूक शाणे हसत हसत म्हणटाले काजार बिजार आमकां नाका, आमी अशेच रावतले. म्हणून मुखार जातले कितें तुमकां आदींच खबर आसा. पुनवे राती काजार जाल्यार तुमकां खेरीत कवीत आसा. जगजगीत फोग आनी मुजग नेटान वाचतले. आदीं थोडे कातार करून मागीर दासार करचेले. बेबे कशे काजार जाले तांची काणी आयकली. आमच्या पोराक मानली तशी तुमकां लेगीत मानतली. देव बरें करूं. सुनील बाब देव बरें करूं.